Okay, you must blast this government. They are not doing anything. Just having 18 lawyers. How many lawyers are required in Supreme Court? Only one lawyer is required to argue the matter. Another is to assist. What are 18 people doing? You are just giving them money. जो निर्णय असा तो घेवच्या बदलाक हो विषय जो असा तो सर्वोच्च न्यायालयान येयल्लो असा आणि सर्वोच्च न्यायालयान गोयचे जे पिटिशन म्हणजे ह्या संदर्भात गोवा फाउंडेशनान जे पिटिशन फायल केल्लेले आसा त्याची अजून मेरेन सुनावणी जावना. एकंदर हो विषय इतल्या गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा की गोवा सरकार टायगर कॉरिडॉर हो विषय मांडीत आसा आणि त्या टायगर कॉरिडॉराच्या माध्यमांतल्यान सध्या एकंदर जे कर्नाटकाक एनवायरमेंट क्लिअरन्सीस आणि वायल्ड लायफ क्लिअरन्सीस मेळपाक जाय आसल्यो त्यो तांकां मेळपाक थोडी अडचण निर्माण जाल्लेली आसा आणि जो मेरेन आमी हो जो विषय आसा त्या विशयाक जर प्राधान्य दिना टायगर रिझर्व जर गोंयांत जायना जाल्यार निश्चितपणान आमची केस जी आसा ही अत्यंत दुर्बल जातली. गोवा सरकार गेल्या 2 वर्सांत हांगासर वाघ आसा काय ना त्याचे अस्तित्व आसा काय ना त्या संदर्भान माहिती मिडियाकूय दिवपाक तयार ना आणि आमच्या सारखे जेन्ना आरटीआयच्या माध्यमांतल्यान ती माहिती मागपाचो यत्न करता जाल्यार तांकांय ते दिवपाचो यत्न करिना. आणि एकंदर ही परिस्थिती जी आसा ही खूप गुंतागुंतीची परिस्थिती जाल्ली आसा आणि गोवा सरकार जर ह्या गजालीचेर लक्ष व्यवस्थित दिना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी ही जी केस जी आसा त्या केस हेच्या पयलीं ती दुर्बल जाल्लेली आसा आणि एकंदर ह्या सगळ्या गजालीक लागून तितून आणि गोयचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जावंक शकता. ते घेऊन गेले पण त्यांच्यानी हेतू पुरस्पर ज्या पॉइंटाचे डायव्हर्शन जातले ते दाखवूंक ना. कर्नाटकान दिवकूच ना तांकां वचपाकूच दिवंक ना आणि व्हरून दाखयले दुसऱ्या एंडाक जे उदक मलप्रभेच्या पात्रान वता ते दाखयले. म्हणजे आता सुद्धा ते प्रत्येक वेळा कर्नाटक आमचेर कुरघोडी करता. आमच्या जो प्रतिनिधी असलो त्या प्रतिनिधीन व्यवस्थित बाजू मांडपाक जातली ती बाजू मांडपाक तो अपयशी जालो आणि त्याचोच फायदो कर्नाटक घेत आसा. आता ही जी मिटिंग आसा 4 मार्चा खातीर 4 मार्चाच्या दिसा त्यांच्यानी जे सजेशन येयल्लें आसा गोवा सरकाराच्या की प्रवासी टीमी विजीट करपाचे तेचेर विचार जो आसा तो जातलो काय ना हेचेर निर्णय घेताले. लोकांक असं पडलेलं ना कित्या खातीर दे नॉट फेल्ट द पीच. आता स्लोली स्कॅर्सिटी वॉटर सुरवात झालेली आसा. जेन्ना तो पोटाक चिमटा येतलो जेन्ना तो हंगर येतली भूक लागतली तेन्ना तो इश्यू पब्लीक इश्यू जातलो आणि पब्लीक जेन्ना जशें श्रीलंकेक जाल्लेले आसा तशें पब्लीक रस्त्यार येवन हे जी लोकशायेची जी देवळां जी आसा न्हू ती देवळां आडवी करतले. हे राजेशाही तरेन जे वागता हे राजकारणी लोक सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे नो मिस. Whenever they come to power, they are in power, they are one color. They have one vision, one agenda. आणि as it is, already गोवा म्हणतात ते काबार केलेले आसा. आता अक्षरशः म्हणतात ते काय तो हातान घेवपाचो पाळ येयलेले आसा ह्या सरकारान आणि जोपर्यंत ह्या सरकाराक जोड्यांनी मारिना तोपर्यंत हे जागेर येवचे ना आणि ती पाळी ह्या सरकारान हाडची न्हू. I will blame 3 persons for this Madhya Bachao Abhiyan. One is Digambar Kamath, okay, then Pratap Singh Rane, and the third one he was this thing Parikar. In a row, Pratap Singh Rane, Manohar Parikar, Digambar Kamath. It is only because of Madhya Bachao Abhiyan, which went to Supreme Court in 2005 and her continuously she fought that matter, and the last order of Madan Lokur and Gupta, because of that you are getting the benefit of Madhya today. This government is fooling the public. And in the end, they will say what? We did all our best. Sending advocates, 5 crores rupees spent. What can we do? You want us to go and fight? So my request to this government is, please, and the public at large, please start an agitation. This is the right time to save Madhya. Mass technician, 4 legal experts Delhi, 2 legal experts गोंयच्यान मुंबई, 2 मुंबई सिनियर काउन्सिल आणि दिल्लीचे 4 ॲडव्होकेट जे ही केस पळयतात ती हे सगळे मिळून 17 लोक ह्या केसी पासून रवाना झाले. आणि जे ॲडव्होकेट हांगच्यान दिल्लीक गेले किंवा मुंबई गेले ते बिझनेस क्लासान गेले. थंय ते गोवा सदनान रावना तांकां रावपा जायना. आतां इतके एग्जॉस्ट जाता
की तांकां बऱ्या बऱ्या हॉटेलांनीच रावचें पडटा, बरें बरें खाल्या शिवाय तांकां तशे विचारय सुचना. तांची जी रेम्युनरेशन आसा तेंय खूब आसा. आनी हे सगळें जर पळयलें आसत जाल्यार गोंय सरकारान तांकां 117 नंबराचेर केस आसतना लिस्टाचेर धाडलेच कित्याक असो प्रस्न येता. कित्याक कर्नाटकाचे लिगल एक्सपर्ट हे पावूंकच नाशिल्ले. म्हणजे कर्नाटकाक जें खबर आशिल्लें तें गोंयच्या गव्हर्मेंटाक कळना. दुसरें गोंयच्या गव्हर्मेंटाक हें सांगूंक जाय की पळय आमी इतके इतके लोक धाडटात म्हादय वाचोवपाक. अशें करून लोकांक तांकां फटोवपाचें आसा. आमचो जो चीफ इंजिनियर आसा तो कर्नाटकाचो इतके सेक्युलर आमी, इतके ब्रॉड माइंडेड, ताका एक्सटेंशन दिवन दवरिल्लो आसा. हांव नक्क इतको तो एक्सपर्ट आसा की ताच्या शिवाय गोंयचें पान हलना. हांगा असेंब्लीन उतर आयिल्लें आसा की स्टेट स्पेंट 3.2 crore in legal fees on mother in 5 years. ताच्या नंतर हाऊस कमिटी आसा. ती हाऊस कमिटी कित्याक विजीट करना? आमी त्या दिसा तर सांगलें की लेट हाऊस कमिटी विजीट.